clear दिसता that the environment for Goa is against the present government and governance. आता जे एरोगरन्स वाढला, जे ऑटोक्रेटिक नेचर मुख्यमंत्र्याचो आसा, ही दारां गोंयकारांनी पयलीं दाखयल्लीं आसा आनी आजूय दाखयतले तांकां घरा धाडपाक. ते आतां करता आसतना वी नीड टू एन्श्युअर दॅट एवरीबडी इज टुगेदर. आनी म्हाका दिसता खंय नाल्यार खंय काँग्रेसान हो रोल घेवचो पडटलो टू एन्श्युअर दॅट एवरीबडी कम्स टुगेदर, वेदर रिजनल पार्टीज, लायक मायंडेड पीपल, एवरीबडी कम्स टुगेदर एज ऑन वन युनायटेड ऑपोजिशन अगेन्स्ट द प्रेझेंट BJP. आमी समज चडशा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पळयलें जाल्यार सरकाराच्या विरुद्ध वारें भरपूर आसा. आज नव्यो पार्टीज आयल्या, ममता बॅनर्जीची TMC आयिल्ली आसा. वेस्ट बेंगॉल शी हॅज डन व्हेरी गुड, बट शी इज सपोज टू बी अ पार्ट एट द सेंटर एज युनायटेड ऑपोजिशन फॉर 2024 प्रायम मिनिस्टर इलेक्शन्स. आतां ते थंय वेगळें, गोंया वेगळें, कितें कितें आसा हें म्हाका दिसता गोंयकारूय पळयत आसात आनी गोंयचे लोकूय पळयता आसतना खूब हुशार आसात. दे नो वॉट टू रीड, होम टू वॉट एंड हाव टू डू इट. सो म्हाका दिसता एक म्हयन्या भितर सगळें राजकारण उक्तें जातलें. तातूंतल्यान कोएलिशन कोण करतात, कोएलिशन कोण करना, सेक्युलर वोट्स फोडपाक कोण येतात, कोण डिवायजीव वोट्स खेळपाक हांगा घेवन येतले पार्टीज, हें सगळें म्हाका दिसता ह्या म्हयन्या भितर दिश्टी पडटलें. कित्याक इलेक्शन्स कॅनॉट बी रन ऑन अ मंथली बेसीस वेर गव्हर्नन्स कॅन बी टेकन फॉर ग्रांटेड. TMCचो फरक गोंयांत पडटलो अशें तुमकां दिसता? TMC इज अ पार्टी विच हॅज परफॉर्म्ड इन वेस्ट बेंगॉल. सो केन्नाच खंयच्याच पार्टीक अंडरमायन करचें न्ही, खंयच्याच लोकांक अंडरमायन करचें न्ही. सगळ्या पार्टीक इन डेमोक्रेसी एवरीबडी हॅज अ रायट टू कम एंड कॉन्टेस्ट. सो ते करता आसतना जेन्ना बरोबर समविचारी समज ते लोक म्हणटात, सेक्युलर म्हणटात एकामेकाक, जाल्यार सगळ्या सेक्युलर लोकांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. आनी हें आव्हान हांव सगळ्यां कडेन करत आसा. आय हॅव बीन टॉकिंग टू ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द सर्कीट विच आर रिजनल पार्टीज ऑर कॅन्डिडेट्स हू कॅन मेक अ डिफरन्स इन देअर कॉन्स्टिट्युएन्सीज टू कम ऑन अ कॉमन प्लॅटफॉर्म. आनी म्हाका दिसता ह्या म्हयन्यान तें जातलें अशें दिसता. कवटेबाब सध्या इलेक्शन लागीं पाविल्लें आसा. दिव्या मग तुका बिकॉज सगळे कडेन अशी चर्चा चल्लेली आसा की तुमी खंय तरी काँग्रेस पक्षान प्रवेश करता. वी हॅव अ रोल टू प्ले इन दीस इलेक्शन्स. हांवें पयलीं सांगिल्लें आनी आय एम ऑलरेडी प्लेईंग माय रोल. ज्यो खंय जॉयन जावपाचें आसा, कितें आसा, हें आमच्या लोकां कडेन चर्चा चालू आसा सध्या. आनी योग्य ते निर्णय आमी योग्य त्या टायमारूच घेतले जंय वचपाक जाय ते. बट वी वील एन्श्युअर ज्या तरेन आमी वतले थंय आमी सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो प्रयत्न आसतलो. आनी ज्या पार्टीन वतले त्या पार्टीनूय विचार करपाची गरज आसा. समज पार्टीन गेले जाल्यार की they have to think about ensuring that government is formed, not run divisive politics. But you will join the party. सांगलं मग तुका. But you will not independent, no, this time. नाही, whether it's independent or whether it's a party, we will do निमाय आणि पार्टी करूया. सो वेळ आसा न्ही ताका. चवथ जाल्यार दिवाळी येता, मदीं दसरो आसा, बऱ्या टायमार बरी गोश्ट उलोवया. आतां सध्या पितृपक्ष चालू आसा. 7 तारीख पर्यंत आमी काय उलयनात.